Welcome to Garden of Glory. Today we explore 1 Peter chapter 5 verse 1 to 14, where we are encouraged to walk in humility, stand firm against the enemy, and trust God to restore us. पेद्रूचें पयलें पत्र 5 वळी 1 ते 14. पोरजेच्या वडिलांक उलो. आता तुमचे मोदें आसलेल्या वडिलांक उलो करता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी. प्रोकासची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. तर तुमकां असो उलो करता. तुमचे आदीन केल्ल्या देवाच्या हिंडाची घोवळ्यावरी राखण करात. ताची काळजी घेयात. कायदो पाळूंक कोण तुमकां बोळ करता म्हूण न्हय, पूण आकुशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे. मेळे जुडीचे आशेन न्हय, पूण काळजाचे उर्बेन. तुमचे आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोव नाकात, पूण तुमच्या हिंडाचे नमुणे जायात. आनी परम गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगोडना तसले मोहिमेचो मुकूट तुमकां मेळटलो. सगळ्या भावार्थ्यांक उलो. तेच भाशेन तुमकां तरणाट्यांनो उलो करता. जाणट्यांक खालती जायात. सदांच एकामेका थंय नम्रतायेन वागात, कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता, देव गर्विश्ठांक विरोध करता आनी विनम्र काळजांच्याक आपलें भोलेपण दाखयता. देखून देवाच्या बळिश्ट हाता खाल विनम्र खालती जायात, आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. चतूर रावात, जागृत रावात. देवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिमा सारको. आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत गाय म्हूण पळयोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. देवाचेर थीर भावार्थ दवरून ताका विरोध करात. संवसारांत शिंपडलोल्या तुमच्या भावां भयणींक तशेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास धरात. देव तुमचो चड मोग करता. ताणेंच तुमकां क्रिस्ता सोवें सासणाचे मोहिमेक आपयल्यात. तर मातसो ओगोत तुमी कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत तोच तुमकां नव्यान समाधान करतलो, तुमकां थीर आनी घोट करून सांबाळतलो. ताका मोहिमा आनी पदवी सासणांच्या सासणांक. आमेन. शेवटाचे नोमान. सिल्वान आमचो विस्वाशी भाव म्हूण धरता. ताच्या आदारान हें ल्हान पत्र तुमकां बरयलां. तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच देवाचें खरें देणें म्हूण गोवाय दिवंक म्हजी खुशी. तें घोट धरून रावात. तुमचे भाशेन देवान विंचून काडलोली बाबिलोनियन आसा ती पवित्र सोबा तुमकां नोमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत. एकामेकाक प्रिती मोगाची खुणा दियात. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या तुम्हा सोमेस्तांक शांती. Peter warns us to stay alert. The enemy seeks to discourage and devour, but we are called to resist him by standing firm in our faith. We are not alone in our struggles. Believers around the world face similar trials, and God strengthens his people everywhere. Let us pray. Father, clothe us with humility and help us trust you with every concern we carry. Strengthen us to stand firm in faith and resist the enemy.
Thank you for your promise to restore, confirm, and establish us after times of hardship. May our lives reflect your grace and bring you glory forever. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.